पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटातून हालींच प्रमोशनां दिल्ली 16 जून 26 तारखेक तांणी ती प्रमोशनाची ऑर्डर काडल्या. हे जे प्रमोशनां आसा ती कंप्लिटली इलिगली प्रमोशनां दिल्ली आसा. And this is a classic example and case of quid pro quo. Quid pro quo म्हणल्यार कितें की प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप आनी हातून ते कितें तरी आहा ते सामकें गंभीर आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की हातून कडक अशी चवकशी हाची जावची आनी अन्यायूय जाल्लो आसा हातून. म्हणजे हांव डिटेल पयलीं सांगता कितें आहा तें. जेन्ना तांणी प्रमोशनां दिल्या दोन तरेची प्रमोशनां दिल्या. एक प्रमोशन आसा ते रेग्युलर बेजीस, जे कोण रेग्युलरली सिनियरिटी तांची आसा तांकां प्रमोट केल्ले आसा फ्रॉम ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट टू असिस्टंट इंजिनियर लेवल. अशी ती प्रमोशनां आसा. म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट हे एका लेवलीक आसता आनी मागीर तांचे वयर असिस्टंट इंजिनियर आसता. सो दे आर प्रमोटेड टू असिस्टंट इंजिनियर. ही रेग्युलर बेजीस जे जांकां 5 वर्सां आनी 8 वर्सां जाल्ली आसा. म्हणजे रुल्सा प्रमाणे जे प्रमोशन रुल्स आसा ताज्या प्रमाणे जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताका 8 वर्सां जावची पडटा आनी 8 वर्सां जातकच इज ड्यू फॉर प्रमोशन. आनी तशेंच जे टेक्निकल असिस्टंट आसा जे ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स आसा तांकां 5 वर्सांचो काळ आसता. आनी अशें आसतना सुद्दां 17 वर्सां काम केल्ल्यांक प्रमोशन दिवंक ना. आनी रेग्युलर बेजीस तांकां प्रमोट केल्या, दुसऱ्या तांणी एडॉक बेजीस केल्या. थंय प्रॉब्लम आसा. रेग्युलर बेजीस तांकां केल्या तांचें सारकें आसा प्रमोशन, पूण जे एडॉक बेजीस केल्या एडॉक बेजीसार तूं एडॉक म्हणून कोणाक घेता. कारण पयलीं जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसार थोडे इंजिनियर आशिल्ले, मागीर तांणी बोवाळ करतकच मागीर गव्हर्मेंटान तांकां एडॉप्ट केल्ले आसा ऑन एडॉक बेजीस. आनी आतां कितें केलां, एडॉक बेजीसाचे जे आसा तांकां प्रमोट केला आनी जे 17 वर्सां आसा आनी सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे सिनियर आसा तांचेच लिस्ट आसा PWDचे, जाचेर ते सिनियर आसा तातूंतल्या 14 जाणांक तांणी प्रमोट करूंक ना. आनी ते कित्याक प्रमोट करूंक ना, कारण अशें की तांकां तांच्या थोड्या आवडट्या व्यक्तीक प्रमोट करूंक जाय आशिल्ले. म्हणून ते तांचे जितले प्रमोशन आसा तातूंत ते बसनाशिल्ले. म्हणून ताजो नंबर येवपा खातीर तांणी ह्या 14 जाणांक प्रमोट करूंक ना.